थंडी खाता हां जेन्ना आमी सायडीन मागणें कोत्ताले न्हू तेन्ना न्हू हांवें म्हजें पवित्र पुस्तक हातान घेतलें आनी पवित्र पुस्तक उगडटना न्हू भितर असो हात जेन्ना हांवें घातलो तेन्ना न्हू पवित्र पुस्तकांतल्यान म्हज्या हाताक एक बरी ऊब कशी आयली प्रेज द लॉर्ड आनी त्या वेळार देवान हो एक संदेश कसो म्हाका दिलो की ह्या रात जागरणा उदेशी घडये वातावरण थंड आसा आनी आमकां शीं घडये खाता जर गरी जायत तरी आसतना देव आपल्या उतराच्या उबेन आमकां राखतलो प्रेज द लॉर्ड ताच्या ताळयो मारुया जेजूक आनी ताच्या उतराच्या उबेन आमकां पेकयतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजूक आर्गां जेजूक महिमा हो म्हयनो खंयचो मोगाच्या भाव भयणीनो नोव्हेंबर आनी आमची काथोलीक पवित्र सभा खेरीत भाशेन ह्या म्हयन्यान कोणा पासत आमकां मागूंक लायता हां आमच्या न्हू कुटुंबान जे कोण मेल्यात आनी खेरीत भाशेन पुर्गोत्रीच्या ओत्म्या पासत द होली सोल्स इन पगट्री पूण जायतीं क्रिस्तांवां मोगाच्या भावा भयणीनो हे म्हणटात की जी काथोलीक पवित्र सभेन आमी काथोलिकां पुर्गोत्रीच्या ओत्म्या पासत जी आमी मागता ते ती सारकें न्हू म्हणटात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हांव जल्मान हिंदू कुटुंबान जल्मलोलो आनीक 2002 ह्या वर्साक जेजू एकलोच जिवो देव हें सोत म्हाका जेन्ना थावें जालें जेजूच्या सोतान हांव वाडूंक लागलो आनी ऑक्टोबराच्या 14 तारखेर 2009 ह्या वर्साक हांवें काथोलीक सभेन बावतिज्म घेतलो तर ह्या 7 वर्सांनी न्हू म्हज्या मतीन जायते प्रश्न आसलेले जायतीं भाव भयणां जांकां आमी प्रोटेस्टंट म्हणटा बिलिवर्स म्हणटा ती म्हाका मेवतालीं आनी जायते रितीचे प्रश्न ती विचारतालीं आनी तांच्या प्रश्नाची जाप न्हू हांव एके भशेन पवित्र पुस्तकान सोदूंक लागलो आनी त्यो जापो सोदता सोदता म्हाका हें सोद थावें जालें की जेजून बांदलोली पवित्र सभा खरी आनी सारकी म्हणल्यार ती जावन आसा फकत काथोलीक पवित्र सभा ह्या जेजूक आर्गां मोठ्यान ताळयो मारुया काथोलीक पवित्र सभा आनी ह्या 7 वर्सांनी न्हू काथोलीक पवित्र सभा जें आमकां कितें शिकयता जावं ते मिसाच्या बलिदानाचेर जावं ते मागीर साक्रामेंताचेर जावं ते मागीर सायबीण मायचेर जावं ते मागीर सांता भोक्तांचेर जें कितें आमकां सायबीण पवित्र सभा शिकयता तें सगलें पवित्र पुस्तकान बरयलोलें आसा पवित्र पुस्तकान आदारलेलें आसा हें म्हाका सोजमोलें प्रेज द लॉर्ड आनी खेरीत भाशेन नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान आमी जेन्ना मेलेल्या पासत मागता ती आमी कित्याक मागता काय हेंय ताचो जबाब पवित्र पुस्तकान आसा प्रेज द लॉर्ड तुमी मागतात तुमच्या मेल्ल्या पासत होय वो ना कितलीं जाणां मागतात हात वयर काडात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भोव गरजेचे मोगाच्या भाव भयणीनो आयज ह्या उलोवपां भितर ह्या देवाच्या उतरां भितर आमी सोजमणी घेवया कित्याक आमच्या मेलेल्या पासत आमी मागूंक जाय तांकां कसलो फायदो आनीक मागीर तो आमकांय कसलो फायदो पळयतो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थँक यू जीजस प्रेज यू जीजस हालेलुया हालेलुया तर मोगाच्या भावा भयणीनो काथोलीक पवित्र सभेची दोतोन द कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आर्टिकल 1030 अशें म्हणटा तुमकां फादर एल्वीस ह्या वेळार आमकां आदार कोत्ता स्लायडीचेर तुमकां तें दिश्टी पडटा कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आर्टिकल 1030 अशें म्हणटा ऑल हू डाय इन गॉड्स ग्रेस अँड फ्रेंडशीप आता हें उतर एकदम म्हत्वाचें ऑल हू डाय इन गॉड्स ग्रेस अँड फ्रेंडशीप गॉड्स ग्रेस अँड फ्रेंडशीप म्हणल्यार कितें जी देवाच्या कृपेन आनी जी देवाच्या इश्टागोतीन मेल्यात म्हणल्यार तांणी आपल्या जिवितान देवाक नाकारूंक नासलो प्रेज द लॉर्ड देवाच्या इश्टागोतीन
आणि देवाच्या कृपेन ती मेलेली. देखून तांकां पवित्र सभा होली सोल्स ऑफ पगट्री. खंयची एक मदली कंट्री? दुबय. ओके, जी UK बा गेल्या ती जाणात. दुबय मातशें वेळ रावचें पडटा. पूण तुमचें दुबय फायनल डेस्टिनेशन ना. तुमचें डेस्टिनेशन खंय? लंडन. तिकेट खंयची आहा? लंडनाची. सो त्या भाशेन ऑल द होली सोल्स इन पगट्री, पुर्गोत्रीन आसलेल्या आत्म्यांची तिकेट जी तांकां जेजून दिल्या ती स्वर्गीची. पूण मोदी मातशें ट्रान्झीट रावचें पडटा. प्रेज द लॉर्ड. कितलो काळ, कितली वर्सां आमकां खबर ना, पूण रावचें पडटा. कित्याक रावचें पडटा तें आमकां कातोलीक पवित्र सभा आपल्या शिकोवणेन तशें देवाचें उतरूय सांगता. मुखार पळोवया. ऑल who die in God's grace and friendship but still imperfectly purified are indeed assured of their eternal salvation. But after death they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. आता स्वर्गीच्या राज्यान भितर सत्तलो जाल्यार तो आत्मो भोव पवित्रकायेन भरलेलो आसूंक जाय. त्या आत्म्याचेर पातकाचें इल्लें पर्यान खत आसूंक शिरी पडना. कित्याक आसूं शिरी पडना? कित्याक देव भोव पवित्र. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव भोव पवित्र आनी पवित्र देवा मुखार उबो रावतलो जाल्यार तो आत्मोय संपूर्ण रितीन पवित्र आसूंक जाय. रेव्हलेशन्स मोगाच्या भाव भयणीनो, प्रकाशनीचें पुस्तक आवेसपोर 21 वोळ 27 अशें म्हणटा, नथिंग अनक्लीन विल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन. स्वर्गीच्या राज्यान जें कितें मेळ्ळें आसा तें भितर सरचें ना. म्हणल्यार जे आत्मे देवाच्या काकलुतीन, देवाच्या मोगान, देवाच्या कृपेन, देवाच्या इश्टागोतीन जियेले खरे, पूण कांय असोगतायेक लागून जरी तर कसलेंय खत तांचेर उरलें जाल्यार देवाची काकलूत मेल्या उपरांत पर्यंत आमकां साणिना. प्रेज द लॉर्ड. देवाची काकलूत आमी ह्या जिवितान अनुभवता, पूण मेल्या उपरांत पर्यंत देवाची काकलूत आमकां साणिना. मोगाच्या भाव भयणो, फिलिपकारांक बरयलोली चीट आवेसपोर 1 वोळ 6. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट वर्सीस. फिलिपकारांक बरयलोली चीट आवेसपोर 1 वोळ 6. He who began the good work in you will be faithful to complete it at the day of our Lord Jesus Christ. जेजूच्या वेळार क्रिस्ताच्या दिसाक जाणे बरो वावर आमचे ताई सुरू केला, तो वावर तो शार्ती पावल्या शिवाय रावचो ना. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितान देव वावुरता. हेच फादरूय आपल्या पयल्या टोकान आमकां सांगतालो. आमकां घडये जायते पावटी आमच्या जिवितान दिसता की आमी ह्या जिविताच्या उदकान बुडटात म्हूण. आमचे कोश्ट इतले जातात की त्या कोश्टाच्या उज्यान आमी लासतात म्हूण. आनी फादर मागीर म्हणटालो की आमी विचारता, सायबा देवा तूं खंय आहा? आनी इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकान फादरान वाचलोले ते भशेन 43 आवेसपोर 2, उदकांतल्यान तूं वेशी, हांव तुज्या सांगाताक आसा. तितू तें उदक तुका गिरासचें ना. उज्यांतल्यान तूं वेशी, हांव तुज्या सांगाताक आसा. तो उजो तुका लासचो ना. त्याच भशेन मोगाच्या भावा भयणीनो, पुर्गोत्रीच्या आत्म्या सोवे पर्यान देव आपली काकलूत दाखयता. आनी ही काकलूत खरीत भाशेन आमच्या जिवितान आयच्या काळार हे संवसारान आमी जियेता आसतना देव ती काकलूत आमचेर वावयता. गुडे जायते कोश्ट आमचेर येतात, पूण ह्या कोश्टान पर्यान आमी हें विसरूंक फावना की देव आमच्या जिवितान वावर कोत्ता म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणो, 2009 ह्या वर्साक बावतिज्म घेतल्या उपरांत न्हू, अशें न्हय की क्रिस्तांव जाल्या उपरांत म्हज्या जिवितान सगळें बरें जालें म्हणून, वो सगळें जायतें म्हाका मेवलें म्हूण. ना. क्रिस्तांव जाल्या उपरांत आदीं जितले कोश्ट आसलेले पळय न्हू, ताच्याहून अदीक कोश्ट आयले. बिकॉज द लायफ ऑफ अ क्रिश्चन इज नॉट अ बेड ऑफ रोजीस. इट इज अ नॅरो गेट, इट इज अ नॅरो रोड. जायतें कितें भोगचें पडलें, जायतें कितें सोंसचें पडलें जेजूच्या मोगा खातीर. पूण हें देवाचें उतर, ही हू बिगॅन अ गुड वर्क इन यू
विल बी फेथफूल टू कंप्लीट इट. जो कितें वावर जेजू तुजे भितर कोत्ता पळय न्हू, तो वावर शार्ती पावूंक जेजू केन्नाच फाल्स जावचो ना. जायते पावटी आमी भोव उमेदीन काजार जाता, होय वो ना? हॅलो, होय वो ना? काजाराच्या दिसाक तूं जाणा आसलेली तुजो गोरकार इतलो तुका सोतयतलो म्हूण ना. काजाराच्या दिसाक तूं जाणा आसलोय तुजी गोरकान हे भशेन तुका वागयतली, तुका मान दिवची ना म्हूण ना. बरी सुरवात जाल्ली त्या काजाराच्या दिसाक, बरी उमेदीन ती सुरवात केलेली. पूण ती आयज उमेद ती खंय पावल्या गाय? आयज जो 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 तुजो आवंडो आसलोलो काजाराचो, तो काजाराचो आवंडो खंय पावला गाय? तुका जाय ते रितीन तुवें चिंतलोले ते भशेन तुजें काजारी जिवीत वो तुजो कुटुंब चलता गाय? ना घडये. पूण हें देवाचें उतर मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज आमकां धीर आनी बोरवासो दिता. जो बरो वावर तुज्या काजाराच्या साक्रामेंता उदेशी देवान सुरू केलेलो, तो वावर देव शार्ती पावयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जेजूक व्हडल्यान ताळयो मारुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जेजूक आर्गां, जेजूक मोहिमा, जेजूक वाखाणणी, जेजूक स्तुती. जेजूचेर बरवसो आमी दवरुया मोगाच्या भाव भयणीनो. जो वावर ताणी तुजे भितर सुरू केला, तूं मेलो जाल्यार पर्यंत तो वावर जेजू कंप्लीट कोत्तलो. आनी हेच कातोलीक पवित्र सभा आमकां शिकयता. जेजूक जाय सगल्यांनी ताच्या सांगाताक स्वर्गीच्या राज्यान आसचें. पूण आमच्या जो सोगतायेक लागून जोरी तर तें घडना, पुर्गोत्री उदेशी जेजू मोगाच्या भाव भयणो आपली काकलूत आमचेर वारोयता. आतां पवित्र पुस्तकान हें खंय बरयलोलें आसा गाय? पवित्र पुस्तकान पुर्गोत्रीचे बद्दल खंय आगाय? आमचे प्रोटेस्टंट भाव भयणां आमकां रोखडीच विचारतात, पवित्र पुस्तकान खंय बरयलोलें आसा गाय? प्रेज द लॉर्ड. जाय ते कडेन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण खरीत भाशेन न्हू, सांत पावलोची चीट कोरिंतकारांक बरयलोली. फादर तुमकां स्क्रिनीचेर इंग्लीश भाशेन दाखयतलो, पूण हांव आतां ह्या वेळार कोंकणी भाशेन तुमकां तें वाचतां. कोरिंतकारांक बरयलोली चीट आवेस्पोर 3 वळी 12 ते 15. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या बुनयादीचेर कोण बांदता जाल्यार तो भांगार वो रुपें वो मोलादीक माणकां वापरून बांदीत, वो तो लाकूड वो तोंड वो कोरोड वापरून बांदीत. पूण जोण एकल्याचो वावर कसलो तो दाखोळ करतलो, तो सर्वेस्पराचो दीस उदेतलो. हो दीस उजो घेवन येतलो आनी हो उजो दर एका मनशाचो वावर कोसाक लायतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. बुनयादीचेर बांदलोलें कोणाचें काम उबेन उरलें जाल्यार ताका मजोरी मेळटली. जाचो वावर उलपोन वचत ताका लुकसाण येतलें, पूण तो आपुणूच उज्यांतल्यान धांवून गेल्ले परी तारोण जोडटलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हळ्यार सांत पावलू हे चिठींतल्यान आमकां सांगता, कोणाचोय वावर अर्दो उरलो जाल्यार तो मागीर उज्यांतल्यान तो संपूर्णायेक पावतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तशेंच मलाकीच्या पुस्तकान आवेस्पोर 3 वळ 3 अशें म्हणटा, देव म्हणटा, जसो एक सोनार भांगार वो रुपें निर्बेल करता, तसो हांव इस्रायलाच्या पुता धुवांक निर्बेल करतलो. जेजू मुखार स्वर्गीच्या राज्यान उबी रावतली जाल्यार आमी निर्बेल जावंक जाय. देखून देव म्हणटा, हांव इस्रायलाच्या पुता धुवांक निर्बेल कोत्तलो. प्रेज द लॉर्ड. तुमी केन्नाय पळयलां एक शेट ज्युअलर सोनार भांगार कसो निर्बेल कोत्ता तो? जाणात तुमी? हॅलो, गुड मॉर्निंग. आसात मू? गुड नाईट म्हणना, गुड मॉर्निंग म्हणटा. आसात मू? प्रेज द लॉर्ड. शेट भांगार उज्यान कोडयता. जाणात तुमी कित्याक कोडयता? कित्याक? जायतीं जाणां म्हणटात शायन जावपाक, जायतीं जाणां म्हणटात ताका आकार दिवपाक. पूण खऱ्या रितीन शेट भांगार उज्यान कोडयता तें
तातूंतलो मेळ काडच्या खातीर, कित्याक भांगर जेन्ना सुरवातेक रो आसता तातूंत भितर जायत्यो इम्प्युरिटीज असतात. आता त्यो इम्प्युरिटीज काडचे खातीर शेट भांगर उज्यान कोडयता. प्रेज द लॉर्ड. आता देव म्हणटा जसो एक शेट एक सोनार भांगर वो रुपें कोडयता तसो हांव इस्रायलाच्या पुता धुवांक कोडयता. आता ही कोडोवपाची गजाल म्हणटा पळय न्हू, ती बरी गजाल गाय, बरी गजाल गाय. दुसऱ्या उतरांनी तुमकां केन्नाय उजो लागला? तुमकां केन्नाय उजो लागला? हॅलो, बूट येयला? कोणे बूट दिला? माय पाय मुस्तीपण करताली मागीर बूट दिताली न्हू, जोळटो कायलाटो पाडून लायताली. मायन मागीर बूट दिले जाल्यार बरें दिसतालें. आगे माय आनी लाय गे म्हणटाली. ना, धांव मारताली न्हू, धांव मारताली. म्हणल्यार तो बूट लायता तो दुखता. आता देव तोशें कित्याक कोत्ता गाय? कित्याक कोत्ता गाय? कित्याक कोत्ता गाय? देवाचें मन कितें गाय ताच्या फाटल्यान? कितें जावच्या खातीर? आमी बरी जावचे खातीर, आमी निर्बेल जावचे खातीर. म्हजो न्हू एक इश्ट आसा सावड्ड्या, हांव गांवांत सावड्डेचो. एक इश्ट आसा सावड्ड्या, आनी ताचो बापूय न्हू शेट, ज्वेलर शेट. हांवें त्या इश्टाक ह्या देवाच्या उतराक लागून हाचेर नियाळ कोत्ताना ताचो म्हाका उगडास जालो, ताचो बापूय शेट म्हूण. हांवें ताका विचारलें, आरे खरेंच तुजो बापूय जेन्ना भांगराचेर काम कोत्ता तेन्ना ते भांगर उज्यान कोडयता? होय म्हणूंक लागलो. होय गौरीश कोडयता. कित्याक विचारता? ना रे, म्हाका मातसो तो प्रोसेस जाणा जावंक जाय आसलेलो. म्हाका मातशें बारीकसाणेन सांगशी कसो तो तुजो बापूय उज्यान भांगर कोडयता? तो म्हणटा न्हू ताजो एक खेरीत रूम आसा, खेरीत रूम. ते रुमाक आनी कोणाक तो एलाव करिना. ते रुमान न्हू ताजो एक गॅस आसा, तो गॅस सम कायंड ऑफ विचित्र तरेचो, वेरी हाय फायर. आनी तो त्या भांगराक खंय कोडयता, त्या प्रेशराच्या उज्यान कोडयता. आनी कोडयता आसतना न्हू तो कोणाकूच त्या रुमाक एलाव करिना, कित्याक तो डिस्टर्ब जावंक जायना. ते भांगर कोडटा आसतना, बारीकसाणेन आयकात हां, ते भांगर कोडटा आसतना न्हू तो शेट खंय ताचेर सारकी एकूच नदर ध्यान मन ते कोट्टल्या भांगराचेर दवरून ते भांगर कोडयता. आनी इतले बारीकसाणेन कोडयता, नदर मारता खंय तेच्या दोळ्यांक तो एक मॅग्निफायींग लेन्स कसो लायता. मॅग्निफायींग लेन्स कसो लायता आनी तें भांगर तो कोडयता. देव कितें म्हणटा? जसो एक सोनार भांगर कोडयता तसो हांव तुका कोडयता. हें कोडोवप म्हणल्यार कोश्ट न्हू. बरें दिसता तें कोडोवप म्हणल्यार? ना, कोश्ट. देव बूट लावप म्हणल्यार कोश्ट जाता. जायते फावटी आमकां दिसता कोश्टाच्या वेळार देवान आमकां सोडल्यात म्हूण, कोश्टाच्या वेळार देवान आमकां सांडल्यात म्हूण. पूण खऱ्या रितीन जेन्ना कोश्ट आसतात पळय न्हू त्या वेळार न्हू देव बारीकसाणेन आमचेर नदर मारून आमकां पळयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जेजूक आर्गा. आनी कित्याक तो पळयता गाय? कित्याक तो पळयता गाय? त्या इश्टान म्हाका सांगलें ताजो बापूय कित्याक पळयता पळय तो. कित्याक न्हू ते भांगर गरजेच्या भायर खंय कोडोवंक जायना. देर इज अ सर्टन लिमीट टू इट. केन्ना तरी तो उजो बंद करूंक जायो. तो उजो बंद करूंक ना जाल्यार ते भांगर चड कोडटलें आनी मागीर तें पिड्ड्यार. तो असो एक वेळ येता जेन्ना त्या भांगरांतले सगलो मेळ पयस जाता. केन्ना सोजमोता गाय शेटीक की आतां एक वेळ येता खंय तें कोडयलोलें भांगर सारकें एका हारशा भाशेन जाता. तुमी येता आसतना हारसो पळयलोलो? हॅलो, हारश्यांक मुखामळ पळयलोलें? हारश्यांक मुखामळ पळयलोलें? कित्याक पळयतात? मुखामळ दिसचे खातीर. जेन्ना ते कोडयलोल्या भांगरान ते कोडयलोलें भांगर एक क्लियर हारसो कसो जाता आनी शेटीचे आपले मुखामळ त्या भांगरान क्लियर दिश्टी पडटा तेन्ना शेटीक सोजमोता की भांगरांतलो सगलो मेळ गेला आनीक शेट उजो बंद करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां आमकांय जाणा जावंक जाय
आमच्या ह्या कोश्टाचो उजो देव केन्ना बंद कोत्तलो काय? प्रेज द लॉर्ड. सांगात तुम्ही केन्ना केन्ना कोडयलोल्या भांगारांत जेन्ना शेटीचे मुखामोळ क्लियर दिश्टी पडटा म्हणल्यार ते भांगार शेटीचे मुखामोळ दाखयता. ते कोडयलोले भांगार रिफ्लेक्ट्स द इमेज ऑफ द ज्वेलर. जेन्ना आमी आमच्या जिवितान देवाचे मुखामोळ वो देवाची मोहिमा दाखयतले हांव, दुसरी आमकां पळोवन देवाक मोहिमा दितले हांव, दुसऱ्यांक आमच्या जिवितान देवाचे मुखामोळ दिश्टी पडटले. पवित्र सभा शिकयता, पवित्र पुस्तक शिकयता, देवान आमकां आपल्या स्वयंबाची आनी आपल्या रुपकाराची रचल्यांत. पूण ह्या संवसारान आमी जियेता आसतना आमी विसरता एका दिसाक आमकां त्या सोर पदवेदार देवा मुखार उबे रावंक जाय म्हूण. ह्या संवसारान जियेता आसतना आमी जियेता अशे रितीन की आमी संवसाराचीच म्हूण. ह्या संवसारान आमी सासणी काळाक जियेतले हांव, भाटां बेसां एकठांयता, जाय ती आडकां कोत्ता, दुस्मानकायेन सगळें सारकें वायट रितीन पर्यान पयशे एकठांय कोत्ता, दुसऱ्यांचे पर्यान हडप कोत्ता. कित्याक आमकां दिसता आमी ह्या संवसारांतलींच मनशां, ह्या संवसारांतूच आसतलीं म्हूण. आमी विसरता एका दिसाक आमकां ह्या सोर पदवेदार देवा मुखार उबो रावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजूक आर्गां, जेजूक मोहिमा. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, हे संवसारान आमी संवसाराची जाता देखून देव आपल्या काकलुतीन, त्या काकलुतीच्या मोगाच्या उज्यान, तो पुर्गुरीचो उजो मोगाच्या भाव भयणीनो देवाच्या काकलुतीचो उजो. कित्याक त्या काकलुतीन देव त्या ओतम्याक निर्बेल कोत्ता, नव्यान आपलो सारको कोत्ता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. आता एक म्हाका सांगात, हे संवसाराचे कोश्ट बरे काय ते पुर्गुरीतले कोश्ट बरे? कित्याक कित्याक संवसारातले बरे? कित्याक? व्हेरी व्हेरी सिंपल थिंग. हे संवसारान आमी कितलीं वर्सां जियेतलीं? कितलीं वर्सां? बायबल म्हणटा 120, पूण आमकां दिसना. आमी सेंच्युरी मारीत म्हूण गॅरंटी ना. 60-80 मारल्यार मारली, बट लिमिटेड इयर्स न्हू. लिमिटेड इयर्स म्हणल्यार ह्या संवसाराचे कोश्ट लिमिटेड. पूण हे जेन्ना तूं कोश्ट संवसाराचे कोश्ट तुज्या आनी हेराच्या साल्वोसांवा पासत भेटयता न्हू, तेन्ना की मोगाच्या भाव भयणीनो तुजी पुर्गुरूतलीं वर्सां उणी जातात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. म्हणल्यार ह्या संवसाराचे कोश्ट आमी देवाच्या हातींतल्यान खोशे मनान घेवंक जाय आनी आमच्याच साल्वोसांवा पासत आनीक हेरांच्या साल्वोसांवा पासत भेटोवंक जाय. आमची एक व्हडली सांत आसा, ती सांगच्या आदीं आमचो गोंयचो सायब, फुडल्या म्हयन्याक आमी ताजें व्हडलें फेस्त सेमरोमतले. कोण तो? सेंट फ्रांसीस झेवियर. हांव पळय सेंट फ्रांसीस झेवियर. तो कसलो पात्रोन तुमी जाणात? मिसावांचो. जायत जाणां म्हणटात चोण्यांचो आनी काडी बोडयांचो, कित्याक फेस्ता वचोन तेच मेवता. प्रेज द लॉर्ड. तो कसलो? मिसावांचो म्हणल्यार कोण? जे मिशोनार आमचे पिलार संस्थेचे पाद्री भशेन गांवांनी वचोन जेजूचे उरगवतोर परगडटात आनी ओतमे साल्वार कोत्तात. मिसावांचो असल्या मिशोनरांचो तो पात्रोन. कित्याक? ताणें संवसाराक जाय ते कडेन भोंवन ओतमे जेजू खातीर जोडले. पूण ताच्या बाराबर न्हू आनी एक सांत आसा, तिचें नांव सेंट त्रिजा ऑफ चायल्ड जीजस. तिकाय बीन मिशोनरांची पात्रोन म्हणलेली आसा. कित्याक? ती जाय ते कडेन वचोन तिणें धर्म प्रचार केलो काय, देवाचे उतर परगटले काय ना? मोगाच्या भाव भयणो, माद्र जाल्या उपरांत न्हू तिणें आपलें कॉन्वंट खंय केन्ना सोडूंकूच ना. वयल्यान तिका मारेकार दुयेंस जालें, टीबी. आयज काल टीबीक वखद आसा, पूण त्या काळार टीबीक वखद नासलेलें. मनीस खोकून रगत ओकून मरतालो, कोश्टान मरतालो. पूण ती कितें करताली जाणा तूं? ती आपले सगळे कोश्ट खेरीत भाशेन
ओतम्याच्या सालवासवा पासत पुर्गोत्रीच्या ओतम्या पासत भेटयताली आणि तिच्या कोश्टां उदेशी मागण्या उदेशी जाय ते ओतमे स्वर्गार पावताले. प्रेज द लॉर्ड. ते देणे फकत तिकाच न्हू मोगाच्या भाव भयणीनो, कोश्ट तिकाच नासले, कोश्ट आमकांय आसात ना? हांग कोणी आहा जाका कोश्ट ना? सगल्यांक आहा. पूण ते कोश्ट घेवन आमी कितें कोत्ता काय? कोश्ट घेवन शीण कोत्ता आमी, कोश्ट घेवन ग्रंबलिंग कोत्ता आमी, कोश्ट घेवन एकामेकाचेर आमी बोगलाटां घालता. तुज्या खातीर जालें, हेका लागून जालें, तेका लागून जालें ना. हें केलें जाल्यार तो फोड सगलो गेलो, व्यर्थ जालो. पूण जेजू कोश्टां उदेशी आमकां हे विचित्र देणे दिता मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचीच तशी हेरांची पुर्गोत्रीची वर्सां उणी करच्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. आमची कातोलीक पवित्र सभा आमकां कम्युनियन ऑफ सेंट्स म्हणून शिकयता. आमी सोत मानता आसतना म्हणटा हांव न्ही, सोत मानतना भक्तांचो एकचार, भक्तांचो एकचार. आतां पवित्र सभा न्हू 3 वेगळ्या वेगळ्या सुवातेंचेर आसा, पूण ती एक वन बॉडी ऑफ क्रायस्ट. पवित्र सभा जी आमी ह्या संवसारांत जियेतात ती, पवित्र सभा जी पुर्गोत्रीन जी कोश्टवता ती, आणि पवित्र सभा जी स्वर्गीच्या राज्यान जी जैतिवंत स्वर्गीच्या राज्यान आसलेली सांत भक्त. म्हणल्यार आमी आसा पिलग्रीम चर्च. वी आर ऑल्सो कॉल्ड ए चर्च मिलिटंट. पिलग्रीम चर्च. आमी झगडटा, आमी जेजूच्या राज्या खातीर झगडटा. वी आर जेजूच्या स्वर्गीच्या वाटेर आसलेले आमी वाटसुरी पिलग्रीम चर्च. आणि तशीच पुर्गोत्रीन आसलेली आमची भाव भयणां पवित्र सभा कॅथलीक चर्च 958 कॅटकिझम 958 म्हणटा की दे आर आवर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. आमी तांचे पासत मागूंक जाय, कित्याक तांणी आपल्याच्याच पासत मागूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या गोरकानीक न्हू, म्हज्या गोरकानीचें नांव मनीषा नायक. ताका एक देणें आसा, आनी तें देणें म्हणल्यार जे एबॉर्टेड भुरगीं आसतात न्हू तांचे पासत मागचे खातीर. ताका हें देणें कशें आनी देवान कशें दाखयलें काय, बावतिज्म घेवच्या आदीं, बावतिज्माची तेंय हिंदूच आसलेले आनी आतां तेंय बावतिज्म घेवन क्रिस्तांव. सो बावतिज्म घेवचे आदीं न्हू ताका जायतीं भुरगीं दिश्टी पडोंक लागलीं. किरीत भाशेन मिसाच्या वेळार, मिसाक वेताले ते किरीत भाशेन मिसाच्या वेळार, आनी ती भुरगीं रोडटात ती ताका दाखयतालो, देव ताका दाखयतालो रोडटात. आनी ते पळोवन न्हू सारकें भियेतालें. आनीक फादर ब्राज म्हणलोलो जेजुएट पाद्री, ताणेंच ताका बावतिज्म दिलोलो. ते फादराक ताणें विचारलें, फादर हें अशें कितें? फादरान त्या वेळार ताका मागणें करून सांगलें, देव तुका किरीत देणें दिता त्या भुरग्यां पासत मागूंक जीं भुरगीं एबॉर्शन जावन मरतात तांच्या ओतम्या खातीर तुवें मागूंक जाय म्हूण. आनी ते आयज मेरेन मोगाच्या भाव भयणीनो ते ओतम्या खातीर ते मागता. आनी आमच्या कुटुंबान न्हू आमी जायतीं बेसांवां पळयता. कित्याक पवित्र सभा कितें म्हणटा पळय, हांव प्रे फॉर देम इज केपेबल नॉट ओन्ली ऑफ हेल्पिंग देम बट ऑल्सो ऑफ मेकिंग देअर इंटरसेशन इफेक्टिव्ह फॉर अस. प्रेज द लॉर्ड. आमी तांचे खातीर मागता तांचे ओतमे स्वर्गार पावल्यार पुरो म्हूण, आनी जेन्ना ती स्वर्गार पावता तेन्ना ती आमचे खातीर मागता आमची इंटेसांवां जावच्या खातीर म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो पुर्गोत्रीच्या ओतम्या पासत मागप एकदम गरजेचें, एकदम गरजेचें. फादर सोनी म्हूण डिवायन रिट्रीट सेंटर नुवें तो डायरेक्टर आसा, ताणें आमकां एक गजाल सांगली. रितीर काबार जालो, ते चेडूं आयलेलें खरें, पूण दुसरी आनी वावर आसलोलो देखून फादर ताका मेळूंक पावोंक ना. ते चेडूं मागीर गेलें. थोड्या दिसांनी फोन आयलो फादराक थंयसरल्यान, आनी खबर आयली की तें चेडूं मेलें म्हूण. फादराक न्हू खूब दूख जाली, कित्याक तें चेडूं ताच्या लागीं उलोवंक सोदतालें. आनी मागीर न्हू तें चेडूं न्हू ताका दिश्टी पडोंक लागलें. तें चेडूं ताका मीस भेटयता आसतना आल्ताराच्या कुशीक रावन रोडटा तें दिश्टी पडोंक लागलें. मागीर तें चेडूं न्हू ताका ताच्या रुमान न्हिदलोलो आसतना पर्यंत ताच्या रुमान पर्यंत दिश्टी पडोंक लागलें. तो सारको भियेलो आनी भिरांतेन नुसतो तेन्ना नवोच पाद्री आनी नवोच ताचो वावर सुरू जाला. ताका कितें करपाचें सोजमोग ना. ताणें आपल्या एका वडील पाद्रीक फोन मारून सांगलें, फादर अशें जालां म्हूण.
त्या वेळार न्हू ते वडील फादरान ताका सांगलें ते चोडवा पासत तुवें मागोंक जाय म्हूण. ते चोडवाचो आत्मो तुज्या मागण्या खातीर रावता म्हूण. आनी त्या दिसातावन फादर डेली किरीत भाशेन मिसाच्या बलिदाना उदेशी ते चोडवा खातीर मागोंक लागलो. 7 दीस कंटिन्युअस ते चोडवा खातीर ताणें मीस भेटयलें. ते चोडवा खातीर 23 रोजार काकलुतीचो तेर्स भेटयलो. आनी 7व्या दिसाक खंय ते चोडू ताका मीस भेटयता आसतना आल्ताराशी वायट धोवी आंगोस्त्रां घालून खुशाल मुखामळान दिश्टी पडलें आनी हात जोडून फादराक ते म्हणटाले, फादर थँक्यू. हाचो अर्थ कितें? मिसाच्या बलिदाना उदेशी त्या चोडवाचो आत्मो स्वर्गार पावलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू आर्गां. उपकार ते केन्नाच विसरचे नात. प्रेज द लॉर्ड. ते तुज्या खातीर मागतले. हालेलुया. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. आतां पवित्र पुस्तकान जायते कडेन बरयलेलें आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्याक लागून आमी मेलेल्यांच्या आत्म्या खातीर मागूंक जाय. हें आतां अशें जाणें जाल्यार बरें, कित्याक आमकां कोणी कितें म्हणटा आनी मागीर आमी सोडून दिता. प्रोटेस्टंट बा म्हणटा कित्याक मागोंक जाय, तो मेले उपरांत कसलो फायदो ना. माकिबेवेच्या पुस्तकान न्हू मॅकबीस, फर्स्ट बूक ऑफ मॅकबीस, सेकंड बूक ऑफ मॅकबीस आमकां मेवता जुदास मॅकबीस नांवाचो एक इस्रायलाचो फुडारी, जुदेवांचो फुडारी आसलोलो. तो न्हू झुजांक वेतालो आनी जायती झुजांक देवान ताका यश दिलेलें. अशेंच एक झूज जालेलें, द वॉर ऑफ जेमनिया. आनी ते झुजान न्हू तो जैतिवंत जावन पत्तो आयलोलो आनी दुसऱ्या दिसा झुजाच्या मैदानार पत्तो गेलो आपल्या सांगात्याक घेवन. कोणा खातीर? ताचे जायते सैनीक, ताचे इश्ट मित्र त्या झुजान मेलेले. आतां तांच्या कुडीक, मेलोल्यांच्या कुडीक फावो तो मान दिवचे खातीर त्यो कुडी पोत्तून हाडूंक तो झुजांक गेलोलो, मोळार गेलोलो. पूण पळयलें जाल्यार न्हू हे जे सैनीक आसलेले तांच्या आंगाचेर जायते दोरे तावीज बांदलोले ताका मेवले. जोरे तावीज इस्रायलाच्या जिव्या देवाचेर न्हय, पूण दुसरे खंयचे कुड्डे देवांचे म्हणल्यार न्हू तांकां सोजमोले की ह्या मनशांनी, ह्या सैनिकांनी पयलो मांदामेंत मोडलोलो. म्हणटकूच हो माकिबेव कितें, हो जुदास माकिबेव कितें करता? ते मेलेल्यांच्या आत्म्या पासत देवाक योद्ध भेटयता. हें आदल्या कोरारान बरयलोलें आसा. आतां प्रॉब्लम हें, प्रोटेस्टंट तांच्या बायबलान न्हू फर्स्ट बूक ऑफ मॅकबीज, सेकंड बूक ऑफ मॅकबीज ना, ते मानून घेवचे नात. पूण सांत पावलू आसा तिमोथाक बरयलेल्या दुसऱ्या चिटयेर पयल्या वेस्परान 16व्या आनी 18व्या वळीन न्हू सांत पावलू आपल्या एका इश्टा खातीर मागता. ताचें नांव आसलोलें ऑन्सिफोरस. ते मागणें बारीकसाणेन वाचलें जाल्यार 2 तिमोथाक बरयलेली दुसरी चीट पयला वेस्पर 16वी आनी 18वी वळ, ती मागणें बारीकसाणेन वाचलें जाल्यार सोजमोता सांत पावलू ताच्या मेल्ल्या आत्म्या पासत मागतालो. प्रेज द लॉर्ड. ताच्या इश्टाच्या मेल्ल्या आत्म्याचेर देवाची काकलूत मागतालो. आनी सांत पावलू म्हणटा त्या दिसा देवान ताचेर काकलूत करूं. खंयच्या दिसा? ताच्या जोडटेच्या दिसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हळ्यार सांत पावलू पर्यान मेलेल्यांच्या आत्म्या खातीर मागतालो. म्हळ्यार खंयच्याय कारणाक लागून आमी मेलेल्या पासत मागप सोडूंक दिवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. थँक्यू जीजस. आतां वयर स्टेजीर येवच्या आदीं न्हू फादर मॅथ्यू म्हाका एक गोडणी एका चेडवाची गजाल सांगतालो. एक चेडवाक खंय ताज्या लागीं हाडलेलें. कुशीक आल्ताराच्या सायडीक सायबीण मांयक पळयली. मागीर हांवें पळयलें आल्तारांतावन जायते आत्मे वयर सोदतात ते. म्हळ्यार जेन्ना आमी मिसाक किरीत भाशेन आमच्या मेलेल्यांच्या आत्म्या पासत मागता तांचे आत्मे स्वर्गीच्या राज्यान पावता. आयज आमी उबी रावया मोगाच्या भाव भयणीनो आनी किरीत भाशेन हें एक मागणें सांत जत्रूद हिचें किरीत बलिश्ट मागणें स्क्रिनीचेर आसा. तुमी तें मागणें म्हज्या सांगाताक आमी सगळीं एकठांय जावन म्हणुया. हें मागणें किरीत भाशेन सेंट जत्रूद
मेलेल्यांच्या पुर्गुत्रीच्या ओतम्या खातीर मागताली. आणि ह्या मागण्याक इतलें बळ आसा की ह्या मागण्या उद्देशी जायते ओतमे स्वर्गीच्या राज्यान पावतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकां ह्या आयच्या राती मिलाग्र्यो पळोवंक जाय. हॅलो हे तुमचें वय जोगलें शेळमेळें जालां वय रे. तुमकां तुमचें मागणें देवान आयकलेलें जावंक जाय. तर आतांच ह्या वेळार आमी जायत्या ओतम्याक पुर्गुत्रीचे सोडून स्वर्गीच्या राज्यान धाडुया. ती आमचे खातीर ह्या वेळार मागतली. सोत मानतात तुमी? दुबाव दवरतात तुमी? होय, दुबाव दवरतात तुमी? ना मू भावार्थान बोरवोशान हे सांत जत्रुडाचे मागणे आमी ह्या वेळार म्हणुया. स्क्रिनीचेर आसा, तुमी म्हज्या सांगाताक ते मागचे. Eternal Father, I offer you the most precious blood of your divine Son, Jesus, in union with the masses said throughout the world today, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, those in my own home and those within my family. Amen. Amen. Amen.